फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. पापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
क्रिस्त थंय मगाच्या भावन आनी भयणीनो बाळक जेजूच्या ह्या पूर्ण शेतांत हांगासर ताका मान करूंक प्रत्येक जावन आमच्या सर्व इराद्या पासत मागच्याक एक कुटुंब जावन सांगात आमी आयल्या मी समेज दिंबी घालया आमच्या मदें येवच्या ताचो म्याक आमी स्वागत करया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
सगळ्या संसाराचो दोन्ही सोमी सडवणदार ह्या संसाराचो रचणार पोसणार देव आमचे मदें ह्या उंड्यार पार करो सजार आसा. त्या सम्याक आमचें सर्वस्व आमी समर्पिया. त्या सम्याक आमी सरपडोन नमस्कार करया. सम्या जेजू आमी तुजी भुरगीं आज कलतेपणी तुजे मुखार येता. आमच्या जिवितांत सबार संगती आमी आशिल्ले पूण त्या संगतीच्या खी वर्त तूं जावन आसाय म्हणून वळखून तुजे मुखार आमी आज दिंबयेर पडल्या. आमच्या जिवितांत सबार संगती फाटल्यान आमी गेल्ल्या पूण तुजे फाटल्यान आयल्यार आमकां सासणाचें जिवीत लाभता म्हणून आमी बरवस्ता सम्या. आनी त्या देखून हांगासर आज दिंबयेर तुजे मुखार पडोन आमी आसा. आनी त्या देखून आमचें जिवीत तुज्या हातांत समर्पूंक आमी आयल्या. म्हजें जिवीत जेजू आसा तशें तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता. म्हज्या जिविताचे सक्कड संगती तुज्या हातांत समर्पण दिता. म्हज्या जिवितांत घडचे हर एक संगत तुज्या पांयां तळा हांव दवरतां. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हाका हेर दुसरी वाट ना. कित्याक म्हळ्यार तूं म्हजो सडवणदार. हांव बरवसो नासतना निराशेंत सांपडटना म्हजो हात धरून म्हाका उखलचो बरो गवळीतून जावन आसाय. हांवें चुकोन वेतना म्हाका सोदून येवचो बरो गवळीतून जावन आसाय. म्हजो मोग करच्याक ह्या उंड्या रुपार हांगासर तूं खरोच हजर आसाय. तुजो मोग म्हज्या काळजांत हांवें बगूंक जाय म्हणून दीस रात म्हजे खातीर तूं हांगासर राखून रावताय जेजू. आनी आज त्याच पवित्र सक्रामेंतान म्हजे खातीर तुजे हात उक्ते दवरन तूं राखून आसाय. हांव तुका आराधन करता जेजू. हांव तुका आराधन करता जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. अर्गां तुका सम्या जेजू. सगळाप तुका सम्या जेजू. सगळाप तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या जेजू. स्तुती तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या जेजू. आराधन तुका सम्या जेजू. हालेलुया. 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 सम्याक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्याचेर नदर घालया. ह्या संवसारांत आमी आशेवचे हर एक संगतीच्या की एक वर्ते आमकां गरजेचें म्हणून बगता. ह्या संवसारी म्हजी आशेंत हांवें जावंक बरो जायते आस्त बदीक जायतो दुडू जायते नांव कामयलां जोडून घेतलां. पूण तरीकी कितेंय उणेंपण म्हज्या जिवितांत आसा. आनी तें उणेंपण भरती करून दितलो देव म्हज्या मुखार आसा. म्हज्या काळजाचे गुंडाळ्यांत अशें उणेंपण भरती करून दिवंक शकचो देव म्हजे मुखार ह्या उंड्या रुपार आज हांगासर खरोच हजर आसा. जिवीत तुमचें उक्तें करून सम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिया. त्या सम्याची स्तुती करा तुमच्या काळजांत. हांव त्या सम्याक म्हणा म्हजें जिवीत जेजू आसा तशें तुज्या पांयां तळा हांव घेवन येता. जावंक बरो तुवें आशिल्ल्या बरी हांव जियोंक ना जाल्यार आसा तशें म्हजें जिवीत तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण दिता आसतना आसा तशें तें तूं स्विकार कर जेजू. म्हाका आपड जेजू. म्हाका गूण कर जेजू. आज हांगासर येता आसतना म्हज्या जिवितांत आसचें सर्व निराशेचें घडिता. म्हाका निराश करच्यो संगती भावार्थान जावन म्हाका पयस व्हरच्यो संगती घेवन हांव आयलां. आनी आज म्हजो भावार्थ जावन आसा तुजेर बरवसो हांवें दवरल्यार जिवितांत म्हज्या बदलावण खंडीत जावन येतली आनी हेंच पातयेवन हांव तुजे मुखार आसा. काळजाचे गुंडाळ्यांत दुखां आसात गे मोगाच्या भावनांनी भयणीन आनी तीं दुखां घेवन सम्या मुखार आमी आयल्या गे.
खंयच्याय संगती खातीर रडोन आमी आसावंगी. आमी हाती धरलें काम बरें जावनांगी. बाळक जेजूच्या पूण शेता लागीं येवन ताजो आदार आमी मागोन आसाव जाल्यार आमचें काळीज उक्तें करन ताच्या हातांत समर्पण दिवया. आमकां जाय तें तो खंडीत दितलो. मुंड्यारो पार करो सजा रस्ते जेजू को आराधन करिया. आनी खंडीत जावन म्हजो निमाणो स्वास आसता म्हशेर सोम्याक आराधन हांव करतलो, ताजी स्तुती हांव गायतलो म्हणून आमी सोम्याक आमच्या मदें स्वागत करतना गायलेलें गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ तें परत एक फावटी आमी गावया. आमच्या काळजांत तावन येवं दी, न्हय केवल उतरां आमच्या ओंठांतान येवची, मगर आमच्या काळजांत तावन सोम्या मुखार आमी गावया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸಂಗದ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमचें जिवीत समर्पण देवन गावया. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
सोम्याच्या पांयादळा आमी येता आसतना आमी नीज जावन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत कसली सकत आटापून आसा म्हणून आमकां कळीत आसलें जाल्यार ते सोम्या मुखार रावंक आमी फावो तसली न्हय म्हणल्यार आमकां कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार तो रसनार आमी रसना. जांग पुरो एक उंड्याचें रूप घेवन आमच्या मुखार आमच्या मोगान तो आसा, पूण आमी आमचो देवच तो जावन आसा. आमचें काळीज उक्तें करया सोम्या मुखार. काळीज उक्तें करन सोम्यांत हांव पयस गेल्ल्या घडयां खातीर ताचें बक्षाणें आतां प्रत्येक रितीन आमी मागून घेवया. आमच्या जिविताचेर नदर घालया. सोम्यान म्हाका इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत दवरला, सबार देण्यांनी म्हाका ताणें भरला, आनी ताणें आशिल्लें केवल तुवें म्हजो मोग करूंक जाय, म्हजी सेवा करूंक जाय, म्हाका वळखूंक जाय. कितल्या फावटी हांव सोम्याक वळखलां, कितल्या फावटी हांवें ताजो मोग केला, कितल्या फावटी एकामेकाच्या जिवितांत सोम्याक पळोवन तांची हांवें सेवा केल्या. हें मूळ क्वेश्चन, हे सवाल हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय आसलें. खंडीत जावन आमी चुकल्या, आमी चुकता, चुकोनूच आसा. पूण आमचो सोमी खाकुळदार, आमचो सोमी काकुळतीन भरलेलो तो आमकां आमची पातकां पळयनासतना ताच्या कुरपेक आपयता. तो सोमी आज आमच्या मुखार आसा. पूण हांवें म्हजी पातकां वळखून घेवंक आसा, हांवें ताचें बोगसाणें मागोवन घेवंक आसा. हांवें ताचे कडेन सांगूंक आसा, सोम्या तुजे तावन हांव पयस सरलां, म्हाका पाटी आपूण हाड. म्हाका कळीत आसा, हांव वळखून घेता की हांव पातकी, हांव वळखून घेता हांव पाताक कारण तुजे तावन पयस गेलां. पूण तुजी काकुळत अपरिमीत अगणीत म्हणलें म्हाका कळीत आसा. त्याच देखून जेजू म्हाका तुजे काकुळतीन तुज्या मोगाक पाटी आपूण हाड. जिवितांत बरोसो सांडून निराश बघून तुजे तावन हांव सबार पावटी पयस गेलां. सर्व गणितां खातीर सोम्याचें बोगसाणें आमी मागया. सोम्या कडेन मागोन आसतना आमची जबाब जावन दी. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. सांगाता गावया. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. सोम्या ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना तुज्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन तुवें म्हाका रचून ह्या संवसाराक धाडलोय. तुजो मोग हांवें करी जाय म्हूण तूं आशिल्लोय, आनी त्याच वर्त्या मापान तुजो मोग तुवें म्हज्या काळजांत वतलोय. पूण हांव अशें करूंक चुकलां सोम्या, म्हाका बक्षी. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. हांव ल्हानतावन व्हड जाता आसतना तुज्या पवी सभेचो खरो सांदो तुवें म्हाका केल्लोय. म्हज्या मूळ पातकांतल्यान धुवन म्हाका तुवें नितळ केल्लोय. म्हज्या आवय बापाय मुखांतर, म्हज्या शिक्षका मुखांतर बरी क्रिस्ती शिक्षण तुवें म्हाका फावो केल्लें. तुजी वाट जिविताची खंयची आनी कितें वायट म्हणलें म्हाका दाखोवन दिल्लें जाल्यार वायट हांवें विंचलां सोम्या. ह्या खातीर हांव तुजें बोगसाणें मागतां. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस. हांव वाडोन येताना सोम्या सबार देण्या आनी तालेंतांनी तुवें म्हाका नेटयल्लें. सबार कृपा तुवें म्हाका दिल्लें आनी सबार अवकाश तुवें म्हाका फावो केल्ले जिवितांत मुखार येवच्याक, म्हजी तालेंतां दाखोवच्याक, ती उर्जीत करन त्या तालेंतां मुखांतर एकामेकाच्या गरजांत पावच्याक. पूण हांवें तीन तालेंतां उपयोग करूंक नात. पूण हांवें तीन तालेंतांचो उपयोग करन तुजी स्तुती गावंक एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक पाटींग केलां सोम्या. हे सर्व गणिता खातीर हांव तुजें बोगसाणें मागतां. बोगोस
Bogosomia Patkamoji Bogo Bogosomia Patkamoji Bogo वाडोवन येता आसतना बऱ्या कुटुंबांत तुवें म्हाका एक सांदो जावन जल्म दिल्लोय. म्हजे आवय बापूय म्हजे खातीर सबार कश्ट काडन तांणी म्हाका आदार दिल्लो, बरें केल्लें. हांव शिकता आसतना म्हाका जाय आसची कृपा तुवें दिल्ली. सबार वायटा विघ्ना अनवारांतलें तुवें म्हाका राखून व्हेल्लें. म्हजें तावन तुवें केवल आशिल्लें हांवें तुजो मोग करूंक जाय म्हणून. हांवें तुका विधेय जावन आनी तुज्या रुपार आसच्या म्हज्या माय बापाक विधेय जावन चलोवंक जाय म्हणून तूं आशिल्लोय. पूण सबार फावटी तांचें गणनें करिनासतना म्हज्या जिवितांत म्हाका जाय जाल्लेंच हांवें करूंक मुखार सरला. ह्या खातीर हांव तुजें बक्षाणें मागतां. Bogosomia Patkamoji Bogo Bogosomia Patkamoji Bogo हांवें कुटुंब बांदून हाडटना जेजू एक जबाबदारी म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्ली. एक बापय जावन, एक आवय जावन, एक आब जावन, एक व्हडली माय जावन, घरांत मलगाडो जावन, तशेंच भुरगीं जावन आमकां हर एकल्याक एक एक जबाबदारी जिविताच्या एक एक हंतांनी तुवें दिल्ली आनी ती जबाबदारी तुवेंच आमकां दिल्ली म्हणून आमी पाती येता. आनी आमी जाणा तूं खंडीत जावन आमच्या त्या जबाबदारेंत आमी खंयच्या रितीर तुवें दिल्ली तें काम सांबाळ्ळां म्हणून तूं आमकां विसारताय. आनी हें विसारताय म्हणलें कळीत आसूं न्ही, ती जबाबदारी तुवें आमकां दिल्ली म्हणून कळीत आसूं न्ही, तें कुटुंब तुवें आमच्या बऱ्यापणा खातीर हें सकट केल्लें म्हणून कळीत आसूं न्ही, आमी आमच्या जबाबदारेन चुकल्या सुम्या. आनी ह्या खातीर आमी तुजें बक्षाणें मागतां. Bogosomia Patkamoji Bogo Bogosomia Patkamoji Bogo सुम्या जेजू समाजांत एक वर्तें स्थान मान जबाबदारी तुवें म्हाका दिल्ली. हांवें आशिल्लें तुवें म्हाका दिल्लें. हांवें वेवहार करतना बिझनेस करतना म्हजे सांगात तूं आसलोय. कुटुंबाच्या पोशणा खातीर परगांवांत वचून हांवें वावर केल्लो. जिवितांत हांव निराश जातना म्हजो हात तुवें धरलोय. इतलीं सबार उपकार तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ले जाल्यार हांव तुका वळखोंक ना जेजू. आनी ह्या पदका खातीर हांव तुजें बक्षाणें मागतां. Bogosomia Patkamoji Bogo Bogosomia Patkamoji Bogo जिवीत सोम्या मुखार उक्तें करया. हेर खंयची घडयो तुमकां उगडासाक येतात जावं देवाच्या उपादेशाचे विरोध केल्ले, एकामेकाच्या मोगा विरोध केल्ले पाताक या हेर कितेंय उणेंपण तुमच्या जिवितांत आसा जाल्यार, हेर कोणाक हांवें सांगनातलेलें तें म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार, आज हांगासर आमचे मदें आमचो रसनार आसा, आमचो सोडवणदार आसा. आमची न्याय तो करिना, पूण आमकां मोगान तो आपल्या गोपांत आपयता. बक्षाणें मागया त्या सोम्याचें. बक्षाणें दितलो देव आमचे मदें आसा, बक्षाणें आमी मागया. तुजी पातकां तुका बक्षालीं समाधानेन वोस म्हणलो जेजू आज उंड्या रुपार आमचे मदें आसा. आमच्या पातकांचें बक्षाणें ताचे तावन मागोन घेवया. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात हांव आसतलो म्हणलो जेजू आज आमचे मदें आसा. त्या सोम्याचें बक्षाणें आमी मागोन घेवया. तुमी म्हजी परजा, हांव तुमचो देव म्हणून इस्रायल परजेक बसयल्लो देव आमचे मदें आसा. त्या देवाचें बक्षाणें आमी मागोन घेवया.
ते सोम्याक आशेवनो तो सोम्याचो मोग आमच्या काळजांनी सदांच आसो न्ही म्हणून मागोनो आमी गावया गीत काळीज म्हजें तानेलां तुका. काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका ये तू सौम्या ये तू धन्या ये तू धन्या ये तू सौम्या पावय माका सगीच्या सुखा पावय माका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका सिनाई पर्वता देवून तू आयलो झाळच्या बोल्यात तू भुलयलो सिनाई पर्वतार देवून तू आयलो झाळच्या बोल्यात तू भुलयलो मोयजे लागी भुलयल्या आत्म्या मोयजे लागी भुलयल्या आत्म्या पुत्रान तुझ्या भरमोजा मोना पुत्रान तुझ्या भरमोजा मोना काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका अरण्यान तुवें माना खावयले कडपातान तुवें उदक वाळयले अरण्यान तुवें माना खावयले कडपातान तुवें उदक वाळयले तान भूतां बैल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भूतां बैल्या सर्गीच्या आत्म्या तुही बोळ मोजा भुकेल्या काळजा दी बोळ मोजा भुकेल्या काळजा काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका कंतीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले कंतीन भरलेल्या तुवें बुजयले
bezarai, pois termo de tot bezarai, e tu maca, tu de ti sasa, e tu maca, tu de ti sasa, kali mujhe tane la tuka, mujhe ashela tuka. Mujhe tane la tuka, mujhe ashela tuka. ये तू धनिया, ये तू सोम्या, ये तू धनिया, ये तू सोम्या, पावय मागा त्या सर्गीच्या सुका, पावय मागा त्या सर्गीच्या सुका. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सांगा Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. परत एक कोटी हालेलुया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तर सोम्या का आम्ही ताण येता आम्ही बुकेता तो सोमी आमच्या काळजांत येवंक सदांच तयार आसता. आमच्या मदें आतां आयिल्लो जेजू आमच्या जिवितांत वर्तींग कामां करूंक शकता. आमकां जिवितांत विविध संगत्यो बसयल्लो जेजू आमचें जिवीत बदलूंक शकता. आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक तो शकता. तो सोमी आमचे मदें आसा. त्या सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ले समेस्त उपकारां बसोवत आज ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. हांव जल्माल्ले घडीत हांव न्हू आज मुखार हांगासर सोम्या मुखार हांव बसोन आसा जाल्यार हें सक्कड सोम्याचें एक वर्तें देणें म्हज्या जिवितांत. सबार उपकार सोम्यान म्हाका केल्यात. सबार फावटी अवघडांतलें पिडेशिडें तें ताणें म्हाका राखून व्हेलां. अवघडाक सांपडल्यार तो म्हजे सांगात आसलो. म्हाका जिवितांत एकसुरपण बगतना सोम्यान म्हाका सांगात दिला. हांवें करच्या कामांनी म्हाका लॉस जातना सोम्यान म्हजो हात धरला. हांव पयस वेतना सोमी म्हज्या फाटल्यान आयला. म्हाका ताणें उखलून धरून ताजे सरची पाटी आपूण हाडला. आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमच्या काळजांत हांव ताजो मोग आमी नियाळया. आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी सांगया जेजू हांव तुजो मोग करता. हांव तुका अर्गां दिता जेजू. कित्याक म्हळ्यार म्हजे सांगात सदांच तूं रावल्लोय. हांव तुका अर्गां दिता जेजू कित्याक म्हळ्यार म्हजो हात तुवें धरून तुवें म्हाका चलयल्लें. हांव तुका अर्गां दिता जेजू कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिविताच्या हर एक मेटांनी तुजो सांगात म्हजे सवय आसलो. सबार व्यक्ती मुखांतर सबार गडितांनी तुवें तुजो मोग म्हज्या जिवितांत दाखयलाय जेजू. हे समेस्तां खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. हांव अर्गां दिता जेजू. वर्गां दिता हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू. हांव वर्गां दिता जेजू. हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत. तुज्या सारक्यासो स्वरुपायसो जावन तुवें म्हाका रचलोय जेजू. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका धाडलोय आनी ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना तुजो सांगात म्हाका दिलोय. सदांच म्हजे सांगात तूं आसलोय. तुवें म्हाका दिल्ल्या सुमेस्त देण्या बसवत ह्या जिविताच्या देण्या बसवत प्रत्येक जावन तुका हांव अर्गां दिवन गायता. हांव वर्गां दिता जेजू. हांव वर्गां दिता जेजू. हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू. हांव वर्गां दिता जेजू. हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत.
म्हज्या कुटुंबाचो दीस पडतो ग्रास पळोवचे खातीर हांवें सबार कामां केल्यांत सबार रितीचो वेव्हार केला हर एकान ती तूं म्हजे सांगात आसलोय जेजू म्हजो हात तुवें धरलोय म्हाका हांवें केल्ल्या थोड्या सूख निर्धारा वरवीं जिवितांत सलवण येता आसतना बिझनेसांत लॉस जाता आसतना म्हजो हात धरून तुवें म्हाका उखल्लें वायटा विज्ञान वरांतलें तुवें म्हाका राखून व्हेल्लें हाचे खातीर हांव तुका अर्गां दिवन गायता अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा बरें कुटुंब तुवें म्हाका फावो केल्लें जेजू म्हज्या घरांत आसचें आवय बापूय म्हजीं वडिलां तशेंच म्हजीं भुरगीं व्हडलें कुटुंब तुवें म्हाका फावो केल्लें त्या कुटुंबान जियेवन आसतना तुजो मोग एकामेकांत बगूंक तुवें म्हाका फावो केल्लोय हांवें सूख करता आसतना सूख वाटेन चलता आसतना हेरांच्या मार्गदर्शना वरवीं बरें जावंक तुवें म्हाका आदार दिल्लोय ह्या समेस्त तुज्या उपकारां खातीर हांव तुका अर्गां दिवन गायता अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा सबार फावटी जेजू तुजें हांवें आराधन केलां आनी त्या आराधनांत गुप्ती म्हज्या काळजांत आसलेले म्हज्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत आसलेले सर ते सावन तुज्या पांयां तळ हांवें समर्पण दिल्लीं आनी तातूंत सबार तुजे कुशे प्रमाणे तुवें म्हाका फावो केल्या सबार उपकार म्हज्या जिवितांत हांवें हेरांक सांगनासलेले ते म्हाका मेळ्ळ्यात ह्या समेस्त उपकारां पासून हांव तुका अर्गां दिवन गायता अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा ह्या संवसारांत हांव जिवन येता आसतना म्हाका तुज्या पवित्र सभेचो सांदो तुवें केलोय सर पातकांतलें नितळ केलें ही फिरगज तुवें म्हाका फावो केल्या ही फिरगजेंत याजाक धर्म भयणी तुवें आमकां फावो केल्याय प्रत्येक जावन आमच्या आत्मीक गरजांनी पावोवंक आमचे कडेन उलोवंक आनी तशेंच आमच्या कश्टांनी पावोवंक सबार लोकांक तुवें आदार दिलाय सोम्या तुजी कृपा सबार लोकांच्या आमकां अंतर रेती रेनी नव्यानांनी तूं आमकां दिवनूच आसाय हे समेस्त उपकारां खातीर अर्गां दिवन सांगात आमी गायता अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा आज तुज्या मुखार हांव येता आसतना सोम्या म्हज्या जिवितांत सबार उपकार तुवें केल्ले आसात जावं बरो तांतले थोडे म्हाका आज उगड आसात येनात जाल्यार म्हजें खाळी चुकतें करून तुका समर्पिता जेजू तुवें केल्ल्या समेस्त उपकारां पासून तुजो हांव उपकार बावडटा तुका अर्गां दिता सदांच म्हजें सांगात तूं रावताय म्हणलो बरोवसो म्हजें तें आसा तुजें हजेरपण तूं म्हाका दाखयताय म्हणलो बरोवसो म्हजें तें आसा निराश हांव जाताना म्हजो हात तुवें धरलाय हे समेस्त उपकारां पासून हांव तुका अर्गां दिवन गायता अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोम्या जेजू अर्गां आमी दिल्यांत आमी उबींच रावया देवाचें उतर आमी आयकुया माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत जेजू आपल्या आशिसा सांगता गेत्सेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो थंय तांकां तो म्हणलो तुमी हांगा बसा हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोगां पुतांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका बगता तुमी हांगाच रावा आनी म्हजें सांगता जागरण करा आनी चिक्कें फुडें वचून तो दडणेर सर पडलो आनी मागणें करूंक लागलो म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हज्या वयले हे संकश्ट पयस सरून दित तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें जावं देवाचें उतर वखाणी तुका क्रिस्ता बसया
सक्रामेंतांतल्या जेजुते मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आज प्रत्येक जावन निराशेक सांपडलेल्या पासत मागणें करता. मनशा जिवितांत निराशा केदाळां येवंक साध्य आसा. प्रत्येक जावन जिवितांत कश्ट येताना आमी चिंतलेले घडनातल्या वेळार, आमी हाती धरलेलें काम पोंताक पावनातल्या वेळार, कुटुंबांत पिडाशिडा आसतना, समस्या आसतना निराशा भोगता. बरवसो ना जाता, कितें करचें कोणा थंय धांवचें म्हणून आमकां कळना. आयले वर्स आमी जेजूच्या जननाची परब आचरण केली. त्याच बाळका जेजूक नमान करूंक आमी हांगासर आसा. उगडास दवरा, जेजूच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट हांवें आत्तां तुमकां वाचून सांगलें. त्या एका कश्टांची झळक मात्र ती जावन आसा. जेजू निराश जावना. जिवितांत कश्ट येतना जेजून आपल्या बापाक तें समर्पण दिलें. साध्य जाल्यार म्हजें ताव न्हू ही खालच निवार. कश्टांत आसच्या एका भावार्थ्याचें मागणें हें जावंक जाय. सोम्या साध्य जाल्यार म्हजें ताव न्हू एक कश्ट निवार. पूण म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावं दी, हें जेजून सांगलें आपल्या बापाक. मुगाच्या भावान आनी भयणीन आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, समस्या येतना, आमी निराश जाता आसतना सोम्या कडेन आज प्रत्येक जावन हेंच मागणें आमचें जावं दी. बापा, साध्य जाल्यार ही कालच म्हजें तावन तूं निवार. जेजू, तुका साध्य जाल्यार म्हजे कश्ट पयस करूंक तुका साध्य आसात. तुका कळीत आसा म्हाका जिवितांत कितें गरजेचें. पूण म्हजी खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावन हें जावन दी. आमचें मागणें सदांच सोम्या कडेन आमी हेंच मागणें सदांच करया. आमचें जिवीत ताका समर्पया आनी जेजू आमकां हर एकल्याक ताज्या मोगाक आपयता. जेजू आमकां हर एकल्याक आमी ताजे सांगता रावा जाय म्हणून आपयता. निराशेन भरलेले व्यक्ती जावन न्ही, बगार भावार्थान भरलेले. आज आमी निराशेंत आसा जाल्यार सोम्याचो आदार आमी मागया. किर्तना 130 गुंडायेंत आसच्या, ह्या संकश्टाक सांपडोन आसच्या एका मनशान देवा कडेन मागचें. तें मागणें आज आमचें जावं दी. आमी सांगाता, हांव वाचता, तुमी म्हजे उपरांत सांगा. गुंडायेतावन सर्वेस्परा, गुंडायेतावन सर्वेस्परा, गुंडायेतावन सर्वेस्परा, गुंडायेतावन सर्वेस्परा, तुका हांव उलो मारता, तुका हांव उलो मारता, तुका हांव उलो मारता. तुका हांव उलो मारता. सोम्या, सोम्या, आयक म्हजो ताळो, आयक म्हजो ताळो, म्हजे विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. तुजे कान चीत दिव. म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिवं. तुजे कान चीत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार, 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 सोम्या, सोम्या, कोण वाचून उरत, कोण वाचून उरत, सोम्या, सोम्या, कोण वाचून उरत. कोण वाचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें, पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें, पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें. पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें. ह्या पासत ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो, म्हजो आत्मो, म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ताज्या उतराचेर विश्वास दवरता. ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो ताज्या उतराचेर ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. विश्वास दवरता. सोम्याचेर आमी विश्वास दवरता जाल्यार तो सोमी आमकां आपयता. म्हाका आनी तुमकां ताच्या मोगांत रावंक तो जेजू आमकां आपयता. गीत आमी गावया, जेजू आपयता. Jesu आपयता, Jesu आपयता, म्हाका
तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता सांगाता गावया जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडये खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता हालेलुया 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 तो बार हालेलुया 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 प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो सादी जाता जाल्यार दिंबिगाल्या आमच्या काळजाचे सर्व तरेक मागणी ते सावां गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया हांवें सांगलें आमचे सर गरजो कळीत आसता तो देव आमचे मदें आसा तुमी मागच्या पयलेंच तुमच्या बापाक कळीत आसा म्हणून ताणें सांगलें जाल्यारय तुमी अशें मागा म्हणून जेजून सांगलें कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां गरज आसा आमी कालतीं आमकां सोम्याचेर पातयेनी बरवसो आसा म्हणून दाखोवच्या खातीर आमी अशें मागणें करी जाय म्हणून जेजू आशेता तर आमचें जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिता आसतना मागया आमी विविध गरजां बसोत आमची जबाब जावन दी बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक सोम्या जेजू प्रत्येक जावन आज मागता हांव आमच्या पवित्र सभे बसोत बापाचे मागणे आय बरोवशाची यात्रिकां जावन आमी मुखार मेट काडटा आसतना जेजू आमच्या हर एकल्या सांगता राव प्रत्येक जावन आमच्या पाप साहेबा सांगता आमच्या बिस्पा सांगता सर्व याजकां सांगता आमी कडच्या मेटांत आमकां आदार दी तुजे थंय बरवसो पळोवंक आनी ताच्यान तुजो हात धरून मुखार सरूंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक फावो कर बापा आमचे मागणे आय मागता हांव प्रत्येक जावन आमच्या फिरगज कुटुंबां बसोत फिरगजेन दासच्या सर्व पिडेस्त गरजेवंतां बसोत प्रायवंतां बसोत तांचे सांगता सदांच तूं राव तांच्या जिवितांत येवचे कश्ट हळू कर सर्व कश्टांचेर जैत व्हरूंक जाय अशी कृपा तांकां हर एकल्याक लाभय म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आय प्रत्येक जाण उगडास खाण मागता हांव आमच्या कुटुंबां बसोत आमच्या कुटुंबांत निराश जाल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल बरवसो तांकां दी जिवितांत तुजेर होंदोन रावंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय
जिवितांत आमी हांगासर आसची सबार जाणां एकसुरपणान कश्ट नासांव जेजू आमच्या घरांत लोक आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबाची लागशिल्ली मोगाची आसा जाल्यार काळजा भितर आमकां एके तराची एकसुरपण बगून आसा जेजू आमी तुज्या पांयां तळा येता आमकां बरें कर आमकां हर एकल्याक आपड आमचें एकसुरपण पयस कर म्हणून तुजे कडेन आमी मागता बापा आमचे मागणे आय जिवितांत अशें निरासपण बरवशान बदल जेजू आमी करच्या कामांनी आमकां तुजो आदार दी आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल बरें शिकाप जोडूंक जाय अशी कृपा दी तशेंच प्रत्येक जावन युवा जाणांक बऱ्या फुडाराक पावोंक तांणी चिंतलेलें काम तांकां फावो जावंक तांणी करची तयाराय जावंक बरो कामाक लग्न जिविताक बऱ्या फुडाराक सकड यशस्वी करून तांणी मागलेले तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आय प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत दान देवादीन जाल्ल्या समेस्तांचो आमी उगडास करता आमच्या संगात आसली आमच्या मोगाची मनशां तुजे थंय आसात आतां तांच्या विनवणेचो आदार आमकां मेळटा आसतना तांचे थंय पातकाचें कत कितें उणेपण बाकी आसा जाल्यार जेजू तांकां दोन नितळ कर आनी तुज्या कृपेन तांकां बरें म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता बापा आमचे मागणे आय तुवें आमकां दाखयलेल्या बरवशाचे वाटेन आमी चलोंक बरोवशाची यात्रिका जावन चलता आसतना एकामेका आमच्या सांगात समकातेल्यांक हाताक हात दिवन तुजे सरशी हाडूंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा कितेंय तुजे जावन आमकां पयस व्हरता जावं बरो खंयचीय वस्त जावं बरो खंयचोय संबंद जावं बरो खंयचेंय गडीत आमकां तुजे सांगाता तुजे लागीं येवंक दिना तुज्या उपादेसां विरोध वेचाबरी करता एकामेकाच्या मोगात जावन पयस करता जाल्यार तें सकड पयस कर आमकां तुज्या मोगांत तीर सांबाळ म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या सौर गरजां पसोत आज हांगासर आमी येता आसतना सबार जाणां आमकां मेळिल्लीं गरजेवंतां तशेंच सबारांनी आमचे कडेन सांगल्लें आमचे खातीर मागा म्हणून आमी मागण्याचो आदार सबार जाणांक बसयला तसो मेस्तांक तुज्या हातांत आमी ओपोवन दिता तांणी जें कितें मागलां तें तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आय घडीभर मौन रावन आमचे सर्व गरजां पसत आमी मागीर हांगासर उसारलें उसार नासतना आमच्या काळजाचे गुंडायत आसात तीं आमी एकामेकाक सांगूंक सकना व्हडल्यान उसारून सांगूंक सकना तसले गरजो समी आमकां दवरया बाळोक जेजू आमकां हर एकल्याक नीज जावन आपण कोण करतलो आमचो बवार्थ तो पळयतलो म्हणलो ती एक फातयेणी आमचे तें आसून दी आमच्या निरासपणान आमकां बरोवचो तो दिता म्हणली ती फातयेणी आमकां आसून दी आनी आमचे सर गरजो सोम्याच्या हाती एक घडीभर मौन रावन आमी समर्पण दिवया मागणे करनासतना हांव पवित्र उदक तुमचेर शिणयता पवित्र आत्म्याची देणी तुमचेर मागून घेयात पावनात्म रे प्रिय पावनात्म रे इळिदु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ निमिगाल्या देवाचे आशीर्वाद घेवनच्या आमी आमकां तयार करून घेवया गावया गीत देवडा सक्रामेंता
Jehovora Sakramenta Sastang naman kruya Purvilyatya rupambola Novioriti adarya Salvon vecha askat vishwa Bhavarta chembol divya Zase bapa Tase sputa Ullasani stutiza Podvi maima sasna Yekastaryan harsita Tocado gancha spirita Samasalina वार्ता प्रार्थया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडास तुवे आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना होता है।
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19A16. संतोषान वेदी भोवती आम्ही आयल्या तुझ्या उपकार कर गांधिता बलिदा भेटोच्या पुढे सरता सोम्या घाल तुझे भेसा पाकी सोम्या आम्ही आयल्या तुझे सरशी काकुतानी भोगसणेला कृपाम कांदी सर देण्या संगी तुझे परिजीव शिक संतोषान वेदी भोवती आम्ही आयल्या तुझ्या उपकार कर गांधिता बलिदा भेटोच्या पुढे सरता सोम्या गा तुझे बेसा क्रिस्त दैमगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आज बाळक जेजूच्या मनाक ताच्या फेस्ताक तयाराय जावन चवथे दिसाच्या नव्यानांत हजर जावंक आयलेले तुमकां सोमेस्तांक हांवें मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. सोम्याक आमी आराधन केलां आनी प्रत्येक जावन त्या जेजूची कृपा आमचेर आमी मागून घेवया. आज प्रत्येक जावन जिणी यें निराश भक्तल्यां पासून आमी मागतल्या. आयच्या मिसाचे इरादे हे बरे आसात. देवादीन सिरल फर्नांडीस खातीर मीस भेटयता इवलिन फर्नांडीस, अर्गामीस भेटयता जेन एनी डिसोजा, सर्व इराद्या पासून मीस भेटयता वॉरन रोहान डिमेलो, सर्व इराद्या पासून मीस भेटयता फिलिप नेरिसेराव, तशेंच सगळे इराद्या पासून मीस भेटयता अनिता डिमेल्लो. ह्या इराद्या सांगाता आमच्या काळजाचे अत्रेक इरादे सांगाता घालना त्रिंदादीच्या नांवान ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे देवाचेर भावार्थ दवरतल्यांक देव केदाळाय निराश करिना आनी हें सत जावन आसा. आनी आमच्या जिवितांत जर आमचो भावार्थ देवाचेर आसा आमी निराश जायना. जावंक बरो कसलोय कश्ट आमच्या जिवितांत येवं दी, कसलेंय उणेंपण दिसून येवं दी, कितलेंय एकसूरपण बगोवन दी, खंयच्याय समस्यांक आमी सांपडोन आसूं दी. त्या देखून आज सोम्या कडेन आमी मागया आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक, मागया आमचो भावार्थ तीर करूंक, आमकां बरवसो दिवंक, ताजे कडेन लागीं येवंक जाय अशी करपा प्रत्येक जावन युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना देवाचेर बरवसो दवरूंक सबार अवकाश आमकां मेळिल्ले. इतले शिकोवनी आमी इतले दोतोरनेन जावन दी, क्रिस्ती शिक्षणान जावन दी, आयकोनी देवा विशयांत आनी हर एकल्याच्या भावार्था विशयांत आमचे बोवारे पळोवनी सबार पोटी आमचो भावार्थ तंडळ्ळा. देवातान आमी पयस गेल्या असल्या गड्यां खातीर ताचें बक्षणें मागोवन मिसाच्या बलिदानान फावो ती बरी वांटेली जावच्या आमची पातकां वळखून आमी घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनांत चिंतून तनान उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची कागोळट करो आनी आमची पातकां वखजून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्ट सोसारी सर्वे पोरा
तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया प्रितीच्या बापा जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आम्ही मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची परिपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना रोमांगरा बरयल्या पत्रांतले मस वावरता वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त उद्देशी आमी आतां देवातय शांतीन जियेता आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धर्ण उल्हास पावता तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायक वाट करतात सोंसणिकाय आमची तिरासाण परकूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपणे देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला देवाचे उतर देवाचे उपकार राष्ट्रां तुजें दायज दितलो राष्ट्रां तुजें दायज दितलो सर्वेस्पराचें परमान हांव परगडतां ताणें म्हाका सांगलें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्र तुजें दायज करून दितलो शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो राष्ट्र तुजें दायज करून दितलो आनी आतां राजानो शाणे जाया तुम्ही संवसाराच्या राजकारबऱ्यानो सतरा येन सला सर्वेस्पराचें भंय बिरान धरा तरतरो ताच्या पांयां पडा भया भक्ती ताची सेवा करा राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो राष्ट्र तुजें दायज करून दितलो
राज्याची बरी खबर गाजे आणि लोकांमधली सतरांची पिडाशिडा गुण करीत असलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. स्नान दिवन आपूण जुवांवरन चड शीस करता अशें फारीजेवाच्या कानांत पडलां म्हणून जेजूक कळीत जालें. निजाय की जेजू खुद्द कोणाक स्नान दिनातलो स्नान दितले ते ताजे शीस देखून जुदेयाक फाट करन परत्यान तो गलिलयाक गेलो. वाटेर समारिया प्रांत ताणें उतरून वचा जंय आसलें. समारियांतल्या सिकार नांवाच्या एक शहराक तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आसली. जेजू पैणाचे पुरासणेन आसलो आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार दनपराचो वेळ तो. तेदो समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयिल्ली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोंक इल्लें उदक दी. ताजे शीस खाण मोलाक घेवंक म्हणून शहराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियागार, तर तुवें म्हजे लागीं पियोंक मागचें म्हळ्यार कशें. जुदेवांक आनी समारियागारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नासलो. देखून जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण. इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताजे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सैबा तुजे लागीं कळचो ना. बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें. आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान. तो ताजी भुरगीं बाळां ताजी गोरवां प्रसा हेंच बांयचें उदक पियेल्ली. तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें. जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सैबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांव हांगासर येवंकय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच तुज्या घोवाक आपूण हाडणें. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय. स्त्रियेन ताका म्हळें, सैबा तूं प्रावादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज यस दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमांत मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवंक जालो. तुमी नेण आसल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आसल्याक आराधन करता. कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांतावन, पूण खऱ्या आराधकांनी अत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी आत्मान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलेलो येता म्हणून हांव जाणा. तो येतस सक्कट संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. देवाचें उतर. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या देव तेंपलांत बाळक जेजूच्या नव्यानाक आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जावन निराशेंत बुडलेल्या लोकां पासत आमकां मागोंक आसा. आनी तशेंच देवाचेर भावार्थ ह्या बरवसो दवरलेल्या वरवीं आमच्या जिवितांत बदलावण येता म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करूंक आसा. भावार्थ मनशाचो सबार फावटी जिवितांत तंडळटा. प्रत्येक जावन जिवितांत कश्ट येता आसतना आनी जेन्ना भावार्थ तंडळटा तेन्ना बरवसो आमी सांडटा, निराश जाता, नाका जाल्लीं चिंतनां आमच्या मोतींत येतात. एक फामाद बरयणार ताणें क्रिस्तांव साहित्यांत सबार बूक बरयलेले आसात आनी ताचें नांव जावन आसा स्कॉट हॅन. आनी तो स्कॉट हॅन आपल्या बुकांत एका बुकांत अशी एक गडीत सांगता. 1988 इसव्यांत
आर्मेनियांत एक बोईंग कंपनी जाली. केवल 4 मिनटां जाल्ल्या त्या बोईंग कंपनींत 30,000च्या चड लोक मरण पावलो. आनी असल्या वेळार थंयसर घडलेलें एक गडीत अशें आसा. एक बापूय हर एका दिसा आपल्या भुरग्याक घेवन इस्कॉलाक वेतलो. इस्कॉला थंयसर ड्रॉप करून ताणें फाटीं येवचें आसलें. आनी आपल्या पुताक बापायन केदळांय सांगचें आसलें, हांव तुजे सांगता सदांच आसता. जिवितांत कितें जाल्यार हांव तुजी पाट सोडिना, हांव तुका सदांच राखून व्हरता म्हणून बापायन सांगचें आसलें. आनी त्या दिसाय सकाळीं हरशेचे बरी आपल्या पुताक इस्कॉलाक सोडूंक बापूय गेल्लो. एकाच दिसाणें बोईंग कंपनी जाताना बापूय पयलें देवलो इस्कॉला लागीं. आपलो पूत थंयसर आसा की कितें जालां म्हण पळोवच्याक तो येता आसतना थंयसर ताका फातरांची रास सोडल्यार हेर कितेंच दिसोंक ना. केवल थंय हांगा थोडीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सोदून आयिल्लीं थंयसर रडोन आसलीं. थंयसर इस्काल आसलें म्हणल्यार कितेंच कोणा समेत थंयसर दिसनातलें. आनी आपल्या त्या बापायची मेटां सरारां ताणें चिंतनातल्या बरी आपल्या पुताचें क्लासरूम आसलें थंयसर गेलीं. कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा आपल्या पुताक तो सोडूंक येतलो आनी ताका कळीत आसलें आपल्या पुताचें क्लासरूम खंयसर आसा म्हणून. आनी थंयसर आपल्या पुताचें क्लासरूम आसलेल्या जाग्यार आसलेले फातर ताणें कश्टांनी फाटीं काडूंक सुरू केलें. थंयसर आसलेले एक वस्तू ताणें ती फाटीं हाडले आनी थंयसर आसलेले आवय बापूय थोड्यांनी येवन कुमक केली. थोडो वेळ अशें चल्लें आनी थंयसर लोकांक कुमक करच्याक फायर ब्रिगेड आनी तुर्त संदर्भांनी सेवा दिवचे येवन पावले. आनी ते म्हणाले, तुमी घरा वसा, भुरगीं जिवंत आसा जाल्यार तांकां आमी आस्पत्रेक आपूण व्हरता. थोडीं आवय बापूय हें उतरां आयकून गेलीं जाल्यार हो बापूय थंयसरच रावलो. थंयसर कितेंच दिसनातलेलें देखून ह्या कसलोच आवाज येनातलो. ह्या वेळार ते थंयसर तुर्त परिस्थितींत सेवा दिवच्याक आयिल्ल्यांनी फायर ब्रिगेडाचो लोक थंयसर दुसऱ्या जाग्यार खंयसर उरलीं. लोक आसा गी, भुरगीं आसात गी, टिचरां आसात घेवन पळोवच्याक गेले जाल्यार हो बापूय थंयच सगळो दीस म्हणल्यार बरी एक घडी रावनासतना आसलेले फातर फाटीं ओडनच आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताका उगडास आसलो, हांवें म्हज्या पुताक हांव थंयसर तूं खंय आसल्यार हांव येता म्हणून सांगलें. आनी अशें सांज जावन आयली. लोक सोडावत लोक घरा गेलो. जिवंत आसलेलीं भुरगीं थंयसर मेळिल्लीं तांकां येदोळूच आस्पत्रेक आपूण व्हेल्लें. हो सोदून आसतना एकाच दिसाणें बापायक सांजेर काळोख जावन येताना एक ताळो आयकलो. तो आनीकी जोरान बोब मारून थंयसर आसलेले फातर ताणें आनीकी फाटीं ओडूंक सुरू केलें. आनी 1-2 वरां थंयसर ताणें काम केल्या मागीर थंयसर ताजो पूत जिवंत आसलो. आनी ताज्या पुता सांगता 13 जाणां दुसरीं भुरगीं थंयसर आसलीं. सक्कट भुरग्यांक भायर हाडलेल्या मागीर बापायक पळोवन पूत म्हणालो, हांवें म्हज्या सांगात्यांक सांगलें तूं येताय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पप्पान म्हाका सांगलां म्हजो पप्पा हांव खंय आसल्यार येता म्हणून. मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिवितांत बरवसो आमकां खंयच्याय घडये भावार्थ आमचो गट दवरूंक कुमक करता. म्हणजे जिवितांत बदलावणी जाय जाल्यार आमकां बरवसो आसूंक जाय. आमी निराशी जाली म्हणटाना आमी सण सोडल्या बरी. ह्या एका बापायन केल्ल्या बसवणे खातीर जर बापूय इतले कश्ट काडन आपल्या पुताक सोदूंक रावल्लो जाल्यार आमचो देव इतल्यो बसवण्यो सगळ्या पवित्र पुस्तकांत केल्लो तो आमचे खातीर त्यो बसवण्यो संपूर्ण करचो ना गी. एक मलगडो मनीस मरणाच्या तणीर आसलो आनी ताका भेट दिवच्याक एक याजक आयलो. आनी याजका कडेन तो उलोवन आसलो. भलायकी इल्ली बिगडाल्ली ताची. हांतुळणार तो आसलो. त्या फाटल्यार सायडीन थंयसर एक वांजेलाचो बूक आसलो. व्हडलो वांजेल थंयसर तो वांजेल उक्तो आसलो. आनी त्या वांजेलाच्या त्या उतरांच्या सायडीन थंयसर पेन्नांत कितें बरयल्लें दिसलें. ह्या जगान तें कितें गे म्हणून पळयलें आनी ब्रॅकेटीन अशें बरोवन आसलें, प्रूड. इंग्लिशांत प्रूड म्हळ्यार हें नीज जालां, सच जालां म्हणून. ताका ह्या जगान ताका विचारलें तें कित्याक तुवें प्रूड ह्या हें सारकें जालां, हें नीज जालां म्हणून कित्याक घालाय वांजेलाच्या सायडीन. ताका तो मलगडो मनीस म्हणालो, हांव म्हज्या तरणाटपणांत हांव न्हू ह्या म्हाका उगडास येता त्या दिसांत हांव आज म्हणसर म्हज्या जिवितांत देवान पूर्ण केल्ले सर बसवण्यांक पळयते आसा.
म्हणजे जिवितांत कितेंय जालां जाल्यार तें सक्कड ह्या वांजेलांत बरयल्लें आसा आनी त्या देखून खंयसर सक्कड देवान म्हज्या जिवितांत बसवणी पूर्ण केल्या ते सक्ता वयर हांव मार्क करनासा आनी हेंच हांव करनासलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळ्या वांजेलांत लगभग 30,000 बसवण्यो आसात आनी त्या 30,000 बसवण्याक आमी दिसाक एका लेखान धरल्यार 82 वर्सां म्हणसर देवाचे बसवण्यो आमच्या जिवितांत नीज जातात. आमी कितल्या बटी देवाच्या बसवण्या वयर नियाळ केला, कितल्या बटी देवान नीज जावन आमच्या जिवितांत बरोसो देव हाडटा म्हणून आमी पातयेल्या. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो म्हणलें देवान. तुजी दोण सरोवराचेर वादळां शिरकतना तुजे सांगता तुजो हात हांव धरतलो म्हणलें जेजून. तूं उदका वयल्यान चलोन येतलो, म्हजेर दिश्ट दवरल्यार तूं बुडचो नाय म्हणून सांगलें जेजून. आज कश्टाक आमची दोण संपडतना आमची प्रतिक्रिया कसली? मनशा जिवितांत हर एकल्याक कश्ट आसात आनी ते आमी ना म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार मनशा जिवितांत कश्ट येवचे आमच्या जिविताचेर नदर गेल्यार आमकां कळटा. जावंक बरो आमी दैहीक रितीन कश्टात हांव, खंयची पिडा शिडा आमकां आसा, मानसीक रितीन कश्टात हांव, डिप्रेशनाक आमी वता, एकसुरपण आमकां भोगता, विविध चिंतनां आमच्या मदीं येतात. ह्या आध्यात्मीक जिवितांत देवाचें हाजीरपण आमकां दिसून येना. थोड्या फावटी आमच्या काळजाचेर आमच्या आत्म्याचेर धांपण पडल्या म्हणून आमी चिंता. सबार रितीन आमी कश्टात हांव. मनशा जिवितांत कश्ट 2 रितीची प्रतिक्रिया आमकां हाडूंक शकता. पयलें जावन आसा आमी देवाक लागीं येता या आमी देवाक पयस वेता. सबार फावटी कश्ट येता आसतना देवा कडेन मागणें करचें सडयता, नोवेनां करता, देवा लागीं येता, आमच्या जिवितांतले समस्या ताच्या हातान समर्पण दिता आनी सबार फावटी आमकां बरेंपण लाभता. थोडे फावटी आमी मागणें करन बरेंपण लाभनातल्या वेळार देवा तावन आमी पयस वेता. ही जावन आसा सामान्य जावन आमी मनशांनी दाखोवचे 2 रितीचे प्रतिक्रिया कश्टांक. आमी मागलेले आमकां मेळनातल्या वेळार आमी निराश जाता. त्या निराशपणांत आमकां देवूय दिसना, त्या निराशपणांत आमी खंयसरी वचोंक तयार आसा. पूण आयच्या दिसा जर आमी त्या निराशपणांत देवाचेर भरवसो दवरून जियेता जाल्यार आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक शकता म्हणलें आज आमी तें मागोन त्या विशयांत नियाळ करूंक आसा. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत प्रत्येक जावन थंयसर रोमागारांक बरयलेल्या पत्रांत सा पावलो रोमागारांक अशें सांगता, देवाच्या मोगान तुमकां बरवसो दिला. तुमकां बरवसो मेळिल्लो जेजू क्रिस्त आपल्या कश्ट मरणा मुखांतर ताणें तुमकां बरवसो दिल्लो आनी तो बरवसो केदींच तुमकां निराश करिना, निराशेन तुमी सांपडो नजो. रोमागारांक सा पावलान बरयत आसतना क्रिस्तांव परजा आयचे बरी आमचे बरें अशें एस्टॅब्लिश्ड आमी म्हणटा अशी स्थापक जावन नातली. थंयसर सबार कश्ट रोमागारांकी आनी हेरांकी आसले आनी असल्या वेळार जेजूचें नांव उलो मारतले हर एकल्याक थंयसर लोक तांकां धरून रोमागार बंधन घालतले. असल्या वेळार तांकां धैर्य दिवच्या खातीर सा पावलान ही पत्रां बरयल्लीं. तांचो भवार्थ जिवो दवरच्या खातीर ही पत्रां बरयल्लीं. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तांकां कश्ट येता आसतना तांच्या मुखार सवालां उदेसता आसतना सबार जण तांचो धर्म सोडन परत तांच्या पयलींच्या धर्माक फाटीं वचोंक आशिल्ले. असल्या वेळार सा पावल रोमाकारांक पत्रांत आनी आमकां आज उगडास हाडयता. जेजू क्रिस्तान अशेंच तुमचे बरी कश्ट सोंसले, त्या कश्टांत तो जैत वंजलो, कश्टांत ताजो बरवसो ताणें सांडूंक ना, बापाचेर बरवसो दवरून त्या कश्टा मुखांतर जैत वन जावन हर एका मनशा कुळाक ताणें सडवण लाभयली. आनी हो बरवसो, हे कश्ट, हें जेजूचें जिवीत आमकां निराश करिना. ताजें तें जो कोण भवार्थ दवरता तांकां त्या निराशेंतलें, त्या सलवणेंतलें, त्या कश्टांतलें तस्सो जेजू राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. हेच्या वांजेलांत आमी जुवांच्या वांजेलांतलें जेजू आनी समार्यगान स्त्रिये विशयांतलें वृत्तांत आयकलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू कांय औचित्य थंयसर पावुल्लो न्ही. कित्याक हांव अशें सांगता, कित्याक म्हळ्यार समार्याक जुदेव वचनातले. हें असल्या वेळार जेजू समार्याक वेता. जेजू जुदेयांतल्यान पयस वेतलो, गलिल्याक वेतलो. कित्याक म्हळ्यार थंयसर जुवांव स्नान दिल्लें आनी आतां जेजूय स्नान दिवन आनी 6 जाणांक आपलें शीस करूंक आशेता म्हणून अशें एक घुसपट गोंदळ आसली. लोक उलयतलो आनी ही सकट घुसपट गोंदळ ताका नाका आसली. कित्याक म्हळ्यार तो स्नान कोणाक दिनातलो.
त्या देखून जुदयाक वेचाक म्हणून तो बैसरता. जुदयाक वचोंक 2 वाटो आसले. एक वाट समार्यांतल्यान वेतेली आनी एक वाट जॉर्दान न्हंयतडींतल्यान वेतेली. जेजू समार्याची वाट घेता. कित्याक जुदेव समार्याचे वाट घेनातले? कित्याक म्हळ्यार समार्याच्या लोकांक बहिष्कृत केल्लें. समार्याचो लोक जुदेवाचो एक वांटो पूण परक्यां कडेन काजर जाल्लो तो. त्या देखून तांकां जुदेव मानिनातले. तांच्या थंय गेल्यार आपूण भ्रश्ट जातले म्हणून ते चिंतले. त्या देखून समार्याक कोणी जुदेव वचनातलो. आनी असल्या वेळार जेजू वेता. जेजू वचोन थंयसर बांयच्या काट्यार बसता. पुरासाण ताका जाल्ली आनी जुवांव जेजूक पुरासाण जाल्ली म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार जेजू एक मनीस जेजूचें मनशापण दाखोवचे खातीर. आनी ताजे शीस नाडाक गेल्ले की थंय जेवण हाडया म्हणून थंयसर आसलेल्या त्या गांवाक वचोंक ते भायर सरतात. जेजू आयिल्लो त्या स्त्रियेक म्हणलो उचित न्हय. कित्याक म्हळ्यार दनपाराच्या वेळार उदक काडूंक कोण येता? आमकां कळीत आसा आमी घरांनी जाल्यार बांयचें उदक काडटा जाल्यार आमी दनपारां उदक काडूंक वचना. कित्या खातीर ती स्त्री दनपाराच्या वेळार थंयसर उदक काडूंक आयिल्ली? कित्याक म्हळ्यार तिच्याच समाजेन तिका थंयसर ओपून घेवंक नातलें. लोक तिचे विशयांत वायट उलयतलो. तिका बहिष्कृत केल्लें. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार कारण थंयसरच आसा. कितले जाण गो तुका? जेजू विचारता. तिच्या जिविता खातीर तिका थंयसर बहिष्कृत केल्लें आनी ती दनपाराच्या वेळार उदक काडूंक येतना जेजूक भेटता. पयल्यान पयलें एक जुदेव समार्याक वेते आसा. दुसऱ्यान एका स्त्रिये कडेन राब्बी उलोवन आसा. एक राब्बीन पब्लीक प्लेस म्हणजे सार्वजनीक रितीर एका स्त्रिये कडेन उलोवंक नातलें आनी तें उलयल्यार तें भ्रश्ट जाल्ल्या बरी जातलें. आनी असल्या वेळार जेजू न्हय जुदेव स्त्रिये कडेन बगार समार्याच्या स्त्रिये कडेन उलयता. न्हय कोणी सामान्य स्त्री बगार जे कोणाचें नांव तितलें बरें नातलें समाजांत बहिष्कृत जाल्ली त्या स्त्रिये कडेन उलयता. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार देवाचें बेसांव देवाची कृपा न्हय केवल एका पंगडाच्या लोकांक. देवाचो बरवसो देवाचेर बावर दवरलेल्या हर एकल्याक जावंक बरो तो परकी जावंक बरो तो समार्यकार जावंक बरो तो जुदेव हें दाखोवच्या खातीर देवाचो मोग दाखोवच्या खातीर त्या निराशेन बडलेल्या त्या स्त्रियेक तिच्या कुटुंबाक बरवसो हाडच्या खातीर जेजू तिका थंयसर भेटता. आनी आपुणूच देव म्हणलें दाखयता. कशें तिच्या जिवितान जें कितें घडोवन आसा ताच्या विशयांत तिका उक्त्यान तो सांगून दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दनपाराच्या वताक आयिल्ली त्याच वताक गांवांक धांवन जेजू विशयांत बरी खबर ती सांगता म्हणून उरल्या वचपांत आमी आयकता. निराशेंत आसलो व्यक्ती जेन्ना ताच्या जिवितान बरवसो येता तो वर्ती कामां करूंक शकता. निकोदेम जेजूक रातीक मेळोंक आयिल्लो. रातीक कित्याक आयिल्लो? कित्याक म्हळ्यार कोणेंय ताका पळोवन नजो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो एक वर्तो जुदेवाचो मुखेली. दिसा उजवाडाक वचून जेजूची कूड मागता. भावार्थांत हें एक पैण जावन आसा. बरोवशाची यात्रेक आमी नेगी पैणार आसा. भावार्थाच्या जिवितान हें एक पैण आमी करूंक जाय. जावंक बरो आमच्याच कश्टान आमी आसा आमीच वळवळोन आसा पूण आमच्या भावार्थान जर आमी पैण करिना मुखार मेट काडिना आमी सोम्या सरशीं पावोंक जायना. ती स्त्री वचून जेजू विशयान साक्ष दिता. म्हज्या जिवितान घडलेलें सकट सांगलेलो व्यक्ती हांगा आसा. म्हजें निराशपण पयस केल्लो व्यक्ती हांगा आसा म्हणून ती स्त्री वचून सांगता. सकटा मुखार अपराधी जावन मरोन आसलेल्या त्या मनशाची कूड मागोवंक निकोदेम थंयसर वेता. जर जेजू आमच्या जिवितांत आयलो आमचो भावार्थ तो नवो करता. आमची निराशा तो पयस करता म्हणल्यार आमी उगडास दवरूंक आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज प्रत्येक जावन आमी आमच्याच जिविताचेर नदर घालया. कश्ट विविध रितीचे आमच्या जिवितांत आसात पूण ह्या कश्टा मदें आमकां बरवसो दिसोंक जाय. आमी निराशेक सांपडोंक नजो जाल्यार सोम्याचो आदार ही आमकां जाय आनी हो आदार आमी मागोवन घेवचो प्रत्येक जावन मागण्यांत. आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत मागणें करता तशेंच कुटुंबाचें मागणें आमी सोडोवया. सांगाता बसून मागणें करया. एकामेका बसोन मागया. आमचो भावार्थ सांगाता कुटुंबा सांगाता व्हरतो आसा म्हणलें देवाक दाखोवया. कित्याक म्हळ्यार खंयसर दोग या एक म्हजे नांवी सांगाता मेळटा थंयसर हांव तांचे मदें आसा म्हणलो जेजू आमकां सदांच आमची सांगाता आसता. कुटुंब एक जावन मागणें करया. जिवितांत निराश भोगता आसतना सोम्या सरशीं धांवून या. जिवितांत हेर खंय दुसरी वाट ना म्हणून चिंता आसतना जेजू कडेन धांवया आमी. कित्याक म्हळ्यार तो ताजो मोग आमकां आमच्या कश्टांतलें
आमच्या समस्यांतलें आमच्या पिडेशिड्यांतलें सोडोवंक आमकां शकता. तिसरें जावन जिवितांत निराश जाल्ली व्यक्ती आमकां सबार आमच्या जिवितांत मेळटात. आमच्या समाजांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या वाड्यांनी आमकां पळोवंक मेळटात. तांचे उलोवणें आमकां आयकोंक मेळटा. तांकां सांगात आमी दिवया. जेजून निराशेन भरलेल्यांचो सांगात जेजू जाता. तशें आमी असलीच मनोभावान मुखार सरूंक जाय अशी कृपा सोम्यातान मागून घेवया. तशेंच प्रत्येक जावन जी कितें गरजो घेवन सोम्या मुखार आज आमी आयल्या समेस्त गरजो ह्या युक्रेस्ताच्या बलिदान वेळार सोम्याच्या हातान ओपून दिवया. बरवशाची बवरतान भरलेली व्यक्ती आमी जावया. जेजूचो मोग करया. तो मोग एकामेकाच्या जिवितान वांटून दिवया. आमेन. उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी आयकता. ते सोम्या मुखार येता आसतना प्रत्येक जावन ह्या नोवेनाच्या दिसा आमचें जिवीत ताच्या हातान समर्पण दिवया. आमची सर गरजो मागणी ताच्या मुखार कलतेपणी आनी बवरतान ओपून दिवया. मोगाळ्या बाप्पा पोवी सभेच्या सर मुखेल्यांनी येजक धार्मिकांनी बऱ्या बवरते जिणेन जेजूक साक्षी जावन ताच्या पोरचेक मेलपंक्त जावन तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकांची सर्व मागणी ऐकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकूंक कुमो कर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानीक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजे दराड बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौन रावन आमच्या सर्व वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. जे कितें गरजो आज हांगासर आमी घेवन पळक जेजूच्या पांयांतळ आमी आयल्या समेस्त ताच्या हातान समर्पण दिवया. देवा आमच्या मोगाळा बाबा आमी तुजी भुरगीं कलतेपणी तुजे मुखार येता. आमच्या काळजाचे अत्रेक मागणी आनी विनवण्यो तुजे मुखार कलतेपणी आमी ओपन दिल्यात. आमच्या बवरताचे तुजी दिश्ट घाल आनी जे कितें आमकां गरज आसा तुजे कुशे प्रमाणे आमकां तें फावो कर. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. पान संको 114 C20. Abba Baba Sahinja Gebundo Geva Ratamasan Kristaja Diamka Bagu Bundya Vaina Sangi Bapa Jivanamche दिताव तुका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे कंचे आमका नाका. आबा बाबा सगींच्या देवुनो देवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या आमका बग. आमचे मोडले काय ना संसार सर्व आमचे तुझे देणे आमकांच दिता बलिदान
सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तामाचा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं मन मागात तुमच्या तुमचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नेख्या पयस बिचार विस्फोट म्हणून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता हांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताजें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता हांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता हांव त्याच ताच्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातने उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया वयशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पदेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फैद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवी ससनाचें आपल्या महिमे वंसर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेंची देखून आतां देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू सर्गांनी सो सारपला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी एका ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बाबा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची इजरे तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन घस म्हणून सुचूंक वेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें भियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तनीक कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत
आणि समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सोगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्याने येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी उजिवीत सोडून आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कुडान रगसेवतेला आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक केब्रे तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगादीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें बरजळीत मोगान मळबळ्यांक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव ग्वारी मरी देवाच्या माये सांगाती भगवन जुजे तिजो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व गाणी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या जुगान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मशिदा तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्यार जोडके पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें म्हणे तिका शांती देनेक वदान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिव्यात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सुभागी. मी तुवें म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 154 D26. Somia tuka सेवकतेचा येण्या तुझ्या हावरा कोंडवता स्वागत तुका आवाजिता जीवित मोठे समर्पिता. सोम्या तुका सेवकतेचा येण्या तुझ्या हावरा स्वागत तुका आवाजिता जीवित मोठे समर्पिता.
जिवीत आमचे तू नंदन सस्ती सुका भरून पावसो सस्ती सुका पावसो सोम्या तुका सेवकतेता येण्या तुझ्या आवरातून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोठे समर्पिता सोम्या सदा तू आमकां पोसता नितळ उदकांत तू दादोस करता पांचव्या सरोवाक भरून पायता जिनी सुफळ करता सोम्या तुका सेवकतेता येण्या तुझ्या आवरातून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोठे समर्पिता प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. हे तुजे मोगाचे येवजणे बसोत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान दाटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां फावय म्हण प्रार्थिता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसोनेया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजो थोडे तिळसोण्यो. जानेवारीच्या 12 तारखेर आयतारा ह्या पोंशेताची वार्षिक महापरब परबेची मिसां सकाळी 10 वरार इंग्लीश सांजेर 5 वरार कोंकणींत बेळ्ळारी दियेशीचे गोळी बाब अदीक मनादीक दोतोर हेनरी सोज प्रधान याजक जावन भेटयतले. फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांची नव्यान चलोवन आसात. सकाळी 10:15 वरांचेर दैवीक काकूळ दिसो तेच 10:30 वरांक आराधन 11:30 वरार मीस नोवेन उपरांत जेवण. 11 तारखेर वजा वर्षांव सांजेर 4 वरार अलंकार कट्टेतावन 5 वरार मीस नोवेन उपरांत बाळक जेजूचो जैत वर्षांव. तुमी वजें सडावत हाडूंक जाय जाल्ली वरवीं
बेळवाय रेगो मिल्लासो कोजो तांदूळ नार्ल अणसां सुर्ण तोरी दाळ मुगा दाळ गोड लांब मिरसांग मटवे मिरसांग नारळेल तेल पाम ऑयल चणे बटाटे इत्यादी नोवेनाच्या दिसांनी मिसां फेस्ताच्या मिसा दिसाक मिसां वेळार दिया फेस्ताक मुर्दोम ₹85 विर्जेंत सादी विर्जेंत 5,000 फेस्ता विर्जेंत 10,000 प्रधान विर्जेंत 25,000 प्रायोजक बँड 15,000 जेवणाक 10,000 साऊंड 20,000 लायटिंग 20,000 कदेलां 20,000 इत्यादी नांतर कुशेचे कितलेंय जावन उदार मनान दिवन सहकार दिवंक विनंती स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्ल्यो भक्तीक वस्तू वाती दुंप बायबल डायरी कोंतां बेंतिनो इमाजी कुरीस इत्यादी मेळटात फादर रॉबर्ट क्रास्तान नव्यान बरयल्ली आल्या पाल्याचो बूक ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेर स्टॉलान मेळटलो हर एक दिसा कुमसार जावंक सकाळीं 9:45 तावन 11 वरां पर्यंत अवकाश आसा आत्मीक समालोचन वांजल रजार इत्यादी विगाराच्या दफ्तरांत वचून मेळचें मुखार देवस्तुती आनी जेवणाची मंडावळ आज केल्या आसूप सावन वाडो जेवणाक कुमोक जेन एनी डिसोजा कार्मल वाडो रॉयस्टन फियोना रॉड्रिगस आनी जॉयलिन रॉड्रिगस नित्यदार वाडो हेचे लाईव्ह स्ट्रिमिंगाचे प्रायोजक रॉयस्टन आनी फियोना रॉड्रिगस तांच्या खाजराच्या एनिवर्सरी दीस आनी जॉयलिन रॉड्रिगसाच्या बर्थडे दीस नित्यदार वाडो समेस्त आतां बाळक जेजूचें नवेन सांगाता करया वाती प्रायोजकांनी दयकांनी येवन वाती व्हरची बाळक जेजू नमन तुका रावतो आमचे संगीत सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा ल्हान भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो पिडा गुण कर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फाव जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बसया आयच्या ह्या नव्यानाची ते सावाय बरी आसात भुरग्यांक जणवाय गिन्यान आनी उगडासाची सकत मेळोंक भुरग्यांक अशें बेंबिरांत कावजेनी पयस जावच्याक भुरग्यांची मोबायलाची विपरीत वापरची संवय पयस जावच्याक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन मान दिवन जियोंक बरी भलायके खातीर कुटुंबांत समाधान गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक भुरग्यांचे समस्ये आनी हेर समस्ये पयस करूंक बरें गरजागो फावो जावंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक कृशेचेर बेळ्याचेर आशिर्वाद पडोवंक मोंकडान सुटका मेळोवंक परगांवांक विजा बरीं कामां रीण फारीक करूंक धरलें घरचें काम सोंपोवंक अदीक अडचणांतल्यान भायर येवंक रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक BP शुगर थायरॉयड ही पिडा गूण जावंक ताप शेळ आनी तकली पडापड हे सकट गूण जावचे खातीर बरी सैरीक मेळोवंक कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर आनी तशेंच थोडी प्रत्येक त्या सांवांक हांगासर दंड दिल्लेले आसात समेस्त त्या सांवांक आसत प्रत्येक जावन ह्या नोवेनाच्या वेळार मी मागतले हांव तशेंच तुमची समेस्त इरादे ते सांवां घडीभर उगडास काडया आनी नोवेनाचें मागणें सांगाता म्हणया सांगाता हे बघेवन जेजू बाळका तुजी सरपदवी हेज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक गेलोलो आसता तुका बाचेन उलोवंक मेळटलें शकता आनी तुज्या बेसावांनी बरो आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज अमकें तुजी कशी सरकार आतां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गोश्टी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गोश्टी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गोश्टी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे सांगाता ये जेजू तुवें सांगलां म्हाका आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले तुज्या भोवगेंती माय मरियेच्या मजतीर पातये हांव बडयतां स्वता आनी मागतां तें म्हाका मेळचें कर मोनपणी आमचे सर गरजो आमी सारया हे जेजू तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोवगेंती माये मरियेच्या मजतीर हांव कालतेपणी अदीक गरजे तुज्या बापा कडेन तुजे नवे मागता तें म्हाका फावो कर ये जेजू तुवें सांगलां सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजे उतरां सरशी ना तुज्या भोवगेंती माये मरियेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा जेजू बळका मागणें ये जपांच्या जेजू बळका कंदीन आनी बेजारान भरलेल्या काळजाचेर एक काकोलतेची दिश्ट घाल म्हण तुजे मंगळार सरपडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन भरुल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी उजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन जेजूक आजार घालतात भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर रीण फारीक करूंक आदार मेळ्ळेल्या खातीर बोरवेलान बरें उदक मेळ्ळेल्या खातीर बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर परगांवांक विजा मेळ्ळेल्या खातीर लाभलेल्या विविध बऱ्यापणा खातीर तकली पडापड गूण जाल्ल्या बसत दोन तरांची कामां संपलेल्या बसत घरांत समाधान आसलेल्या बसत बरी भलायकी मेळ्ळेल्या बसत भुरग्यांचें जिवीत बदली जालां हे बसत देवाक अर्गां दितात हे सर्व अर्गां सांगले मुखांतर आमची सर अर्गां सांगाता मेळोवन देवाक आमी समर्पण दिवया हे भोव उदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवळा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुल्ती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका कवळका जेजू आमेन सम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार सम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोव तुजे शशी पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसूं चड दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कश्ट भोगतेल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन विविध कश्टांनी विविध पिड्यांनी कश्टां दिल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांचे मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दान पयस कर
तुज्या पुता बाळक जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी पुरती लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव ससनाचें जिवी जोडून तांकां आदार जावं मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುವರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. उबी रावया. आमी सेवंगासच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, आमी तुका दिन वाचता हो दीस तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या नव्यानांत आमी प्रत्येक जावन भाग घेवच्या तुवें आमकां आदार दिलाय. आज प्रत्येक जावन ह्या नव्यान जावन पवित्र तेलाची माखणी जावन आमी सेवंगेच्या ते जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण प्रायोजीत केल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक हांगासर सेवा दिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण सवलेल्या वरवीं न्हय, केवल आमच्या कुडीक बगार आमच्या आत्मीक गरज अशी घटाय मेळोवन दी आनी आमी सदांच तुज्या मोगांत जियोंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक लाभय. हें मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. पवित्र तेलाची माखण. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरा, आत्म्या ये मुझ्या जीविता, आत्म्या ये आवाशेता, आत्म्या ये हावरा कोनसा, आत्म्या ये तुझ्या मंदिरा, आत्म्या ये मुझ्या जीविता, आत्म्या ये आवाशेता, आत्म्या ये हावरा कोनसा.